बुधवार मायाची 1 तारीख. भाग्योन जुजे वावराड्यांचो आस्कारी मुखेल व्हड ही जाणवाय आनी विस्मितां करची पदवी हाका खंयची नियाळाक आदार. जेन्ना एका चेड्याक व चेडवाक सोयरीक सोदतात तेन्ना तांचो घराबो कसलो कितें शिकप जालां, गूण स्वभाव, रूप रंग, जात कात आदी हें सगळें बारीकसाणेन पळयोवन मागीर थाराव घेतात. पूण एक चेडो आनी चेडूं मोगान पडटात तेन्ना जात कात फामील सगळें फाटीं दवरून एकामेकाक मोगान आनी उक्त्या मनान स्विकारतात. देव फकत जाणारांक विंचून काडिना, पूण विंचून काडलेल्यांक जाणवाय दिता. God does not call the qualified, but qualifies the called. आयच्या शुभ वर्तमानांत देव एका साद्या थेवयाक विंचून काडटा आपल्या पुताचो सांबाळ करूंक. जेन्ना जेजू आपल्या देसागांवांत शिकवण दितालो, ओचोऱ्यां विस्मितां करतालो. जेजू करता तें पळयोवन ताच्या गांवचो लोक उक्त्या मनान आनी भावार्थान मानून घेनात आनी म्हणटात, ही जाणवाय आनी विस्मितां करची पदवी हाका खंयची. जेन्ना आमी एकामेकाक फामील, पदवी, पयशे, जात कात पळयोवन लेखतात तेन्ना दुसऱ्या सवें बरेपण अणभवूंक आमकां अवघड लागता. उगडास दवरुया, आमी सगळीं एकाच देवाचीं आपणायलोलीं भुरगीं. जेन्ना आमी एकामेकाक मोगान आनी मानान लेखतां, देवाचें आसणें आमी एकामेकांताय अणभवतल्यांत. तर भाग्यवंत जुजे भाशेन सादेपणान देवाचो येवजण्यो मानून घेवया आनी जेजू आमचो खरो देव आनी सोडवणहार म्हूण भावार्थान आनी काळजीदारपणान परगटुया. म्हजो थाराव: भावार्थान वाडोवंक भेदभाव करिनासतना बऱ्यो करण्यो करूंक वावुरतलों.